डिस्कशन हांव जेन्ना विरेश बोरकारा कडेन डिस्कशन्स करून आयलो ताजी स्वताची डिमांड आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघातले हाज्या रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसा ताज्या संदर्भात जे प्रोविजनल दिलां फायनल दिलां ताज्या संदर्भात सरकारान परत विचार करचो किंवा ते रिवोक घेवचे अशे वेगवेगळे डिमांड आसले. हांवें ताका थंयसरूय सांगलेलें तेन्ना ओके की बाबा प्रोविजनल आसा ताजो डेफिनेटली म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्या उपरांत हांव कितें तें डिसिजन घेवपाक शकता किंवा प्रोविजनल आसलेलें आमी बंद करपाक शकता. फायनल दिलां आसत जाल्यार तेजें अबेन्स दवरपाक शकता. ताजें म्हणणें आशिल्लें की रायटिंगान दिवचें आपल्याक तें. पूण हांवें मिनिस्टरा कडेन आनी म्हज्या CTP कडेन डिस्कस केलें की कितले केले आनी कितें केसीस त्यो. सर येदो व्हडलो बोवाळ चालू आसा तुमी मातशें सर सीएमाक मागीर डिसिजन जाल्लें आसा स्क्रॅप करा म्हणून तुमच्या घराचे आता सीएमाकडे मीटिंग झाली सर किती डिस्कस झालं आव्हानं दिले लोकांनी किती करतले तुम्ही आता तुम्ही सांगलेले 45,000 लोक हाडटले म्हणून सो सीएमा बरोबर किती डिस्कशन झालं 39 एचे किती डिस्कशन जाल्लें आसा प्रोटेस्टा बद्दल कायच रिप्लाय दिना तुम्ही सीएमा बरोबर किती डिस्कशन झाले सर डिस्कशन सो फुडलें तुमचें कितें वचपाचें घडटा पळय कशें आसा एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलींय सांगलेलें आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी शानंद्र मतदारसंघाचें पळयतालीं तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय बिकॉज एबियन्स हेच्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो तेजे नंतर तो थोडे तेंप बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो. सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें जाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें. सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तोच आमी क्लियर केल्लो. मेंबर असल्या कारणान तेजे कडेन वचून उलोवप आनी म्हजे कडेन जे बेस्ट कितें पळय आसा तें ताका कन्वे कर तें हाका कन्वे केलां कळ्ळें तो मेंबर म्हणून कन्वे केला. बाकीच्यो गजाली ज्यो कितें सरकार म्हणून ज्यो करपा जाय त्यो ताका सांगलां तुका दिसता समज म्हाजें इंटरवेन्शन आनी हांवें सरकारा कडेन उलयलें काही गजाल जाता जाल्यार तेवूय उलोवपाक तयार आसा तर तूं म्हाका सांग तेणें म्हाका एक लेटर दिलो. फाल्यां आमचें कशें आसा फाल्यां आमची बिजनस एडवायजरी कमिटीची मिटींग आसा त्या मिटिंगेचो वन ऑफ द मेंबर जो पळय तो विरेश पाव आसा तेवूय सांगलें तूं फाल्यां ती मिटींग एटेंड कर. त्या मिटिंगेक विशय कितें आसता म्हण परत समज तुवें धरण्या बसपाक जाय परत धरण्या बस त्या मिटिंगेकूच समज तूं येयलो ना तूं कांयच मांडलें ना न्ही जाल्यार तें कांय रिपोर्ट जाल्लें आसचें ना आनी तेजे नंतर मागीर तेजे जो अधिकार आसा हावजान ते हांव ताका सगळ्या मेंबरांक इक्वल दितलो ऑपॉर्च्युनिटी त्या प्रमाणे ताकाय इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आनी सकाळ समज तेणी एक हाफ एन अवर डिस्कशन मागलें हे सब्जेक्टाचेर उलोवपाक आतां अलाव करतलो बाबा ह्या पर्टिक्युलर त्या तुका हाफ एन अवर डिस्कशन अलाव केलें. मजगती आमदार विरेशाक TCP ऑफिसांतल्यान ओडून भायर काडपी पुलीस निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर आनी 2 पुलीस कॉन्स्टेबलांक रिझर्व्ह पुलिसांत बदली केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आनी अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832. माननीय मुख्यमंत्री आसा ते कितें करतले की फुडल्या वर्साचे म्हणजे 26-27 जे बजेट आसा ते मांडटले. 2 दीस मागीर 9 आनी 10 तारखेक जनरल डिस्कशन जातलें बजेटाचेर. आज 15 प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन्स आमी ह्या सेशनाक घेतले. 6 तारखेसान अर्थसंकल्प अधिवेशन पहिल्या दिसा मुख्यमंत्री बजेट सादर करता. आयज जाल्ल्या BSc बसकेत माहिती दिल्या. सेशन सुरवात जाता शुक्रार. सगळ्यांक खबर आहा की शुक्रार म्हणटा प्रायवेट मेंबर डिबेट. हांवें पर्सनली स्पिकराक एक पयलो प्रश्न घालो की तुमी शुक्रारा केल्ल्या वेळेची बिरेस्तारा कित्याक केलें ना कोणें तुमकां आडायलें. बिरेस्तारा तुमी बजेट प्रेजेंट करपाचें शुक्रारा आमचो प्रायवेट मेंबर आमकां दिवपाचो म्हणजे एक बॅड सुरवात वायट सुरवात. हाजेर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर अशें आहा की शुक्रार खंय बरो हो कितें तो म्हूर्त खंय बरो एक 32 काय कितें तरी पोर्टफोलियो एक दिसाक डिमांड जाय
32 डिमांड्स एक दिसा डिस्कस करता 1 2 3 4 हां हे सीएमाकडे पोर्टफोलिओ सगळे सेम 23 मार्चाक आनी इनफ इज इनफ जे हे 39A स्क्रॅप करपाक जाय हे बिल आमी जे घातलेले आसा हे हिंगा हावजान हेजेर चर्चा जावपाक जाय. आमी स्पिकराक सांगलेले आसा. आय बिलीव मोस्ट ऑफ द MLAs इन द ऑपोजिशन हॅव पुट दिस पर्टिक्युलर बिल 0R आनीक कॉलिंग अटेन्शन ऑपोजिशनाक टायम मेळपाक जाय हेजेय चर्चा जाली. मजगती उपोशणाचेर आशिल्ल्या आमदार विरेश बोरकरान आझाद मैदानावेल्यान विधानसभेत वचून BSc बसकेंत आपली उपस्थिती दाखयली. वॉज ऑफ बिझनस प्रामुख्यान TCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा. सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की TCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयज आमी पुलिसांक 2 कंप्लेनी घेवन येयल्ले. काल एक असो फॅक्ट आमकां कळ्ळो की जे WRD जावं ते कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुबे हेणें जे डिगींग करून जे थंयची जे हें आसा आयर्न ओर जे व्हेला ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेज्या पोजेशनान आसा. सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इलिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा. हेंचेर अंडर मायन्स एंड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय. हो जो मनोज दुकळे जो आसा अल्ट्राकॉन भितर तेजी जी कंपनी आसा तेचेर हे जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा. जी दुसरी जी आमी कंप्लेन फायल केल्या ती जो वयर लक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तरी ती आसा जी पायप घालताले रस्तो खणून पायप घालताले त्या हेंचेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा. कारण इतलेंच की जे तांकां PWDन जे परमिशन दिला NOC दिल्या रस्तो खणपाक तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की जे डिगींग आसा हें डिगींग तुमी रस्तो खणपाक शकनात रस्त्याचो डॅमेज करपाक शकना. खंय ते डिगींग मेटल म्हणल्यार जे ड्रिलींग करून आमी पोंच्यान जी पायपो घालतात रस्तो डॅमेज करनासतना तशें खंय तरी करून हें घालपाचो तांकां परमिशन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आनी दुसरें सांगलेलें आसा की तुमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जी परमिशन आसा ती घेया. आतां हें कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आमची लागता विलेज पंचायत ऑफ सावड्डे जेंचे कडल्यान तेणी कसलीच NOC घेतली ना. कशें आसा आनी कंटिन्युएशन कशें आसा पळय आमच्यो मुखाल्ल्यो स्टेप आसा ह्यो खरें स्ट्रॉंग आसात. काल आमी अश्यो आमकां ज्यो म्हायती मेळ्ळ्यात तेजेर आमचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो हाय जाल्लो आसा जाल्यार आमी आयज सरकाराक इतूच सांगपाक सोदता आनी सरकाराक आमी चॅलेंजूय करपाक सोदतात की जर तुमकां कापस्तान आसा जाल्यार थंय बंधारो करून दाखयात. आमी पळयतात हे गांवचे लोक तुमी कशी येवन ते करतात ते. मुरगांव सड्यावेल्या थळाव्यांनी MPAच्या जागेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो अश्वारूढ पुतळो उबारलो. शिवजयंती दिसा पुतळ्याचो अनावरण सुवाळो जालो. मात MPAच्या जागेत पुतळो उबारिल्ल्यान बोवाळ जाल्लो. उपरांत MPAन प्रकरण हायकोर्टात व्हेल्लें. प्रकरण हायकोर्टात आसतना तेवटेन आमदार संकल्प आमोणकरान थळाव्यांक घेवन पुतळ्याचें भव्य अनावरण केलें. कोर्टात आशिल्ल्या प्रकरणाचेर बुधवारा सुनावणी जाली. संबंदीत कागाळीचेर कितें कारवाय केल्या ते विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करचें हायकोर्टाचे दक्षिण गोंय अधीक्षक आनी मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक निर्देश. मजगती 10 मार्चाक फुडली सुनावणी आसा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. आयज आमी एक टोटल नंबर ऑफ 13 प्रमायसीस इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. 14 वेगळे वेगळे ते आयस मॅन्युफॅक्चरर्स जावं हॉटेल्स जावं गाड्या जावं आनी थोडे कॅज्यू शॉप्स हे सगळे इन्स्पेक्ट केल्या. आनी हातून आमकां एक 3 जे आसा ते विदावट कंप्लायन्स मेळिल्ले आसा. म्हणजे तांचे किचनान कांय बारीक बारीक इश्यूज आसलेले सो तांकां आमी बंद धरून हे जाग्यार घालपाक लायला. तशे बाकीचे जे किचन आमी चॅक केले तांचे सादारण कंडिशन बरें आसलेलें. मायनर 1-2 नॉन कंप्लायन्सीस आसून तांकां नोटीस दिल्ली आसा. तशेंच बॅकग्रावंडान तुमी पळोवंक शकता काय काजू क्वॉलिटीचो असो इश्यू ना बट लेबलिंग खंय ना जाल्यार खंय चुकीचें आसा म्हणून ते आमी कॉन्फिस्केट केल्ले आसा. तशेंच चॉकलेट्स जे आमी फाटल्या खेपे तेंचे लेबलिंग एक जो इश्यू आसा चॉकलेट एनालॉग्स जे कंपाउंड्स आसा तांकां चॉकलेट म्हणून विकताले तांचेरूय एक्शन घेतलेलें आसा. सो जायतो मार्केटान असो इम्प्रुवमेंट दिसता पूण काय नवे जे कोण भितर सरता तांकां हाजी सारकी म्हायती आसना. त्या कारणान
1-2 प्रोडक्ट्स असे आमी कॉन्फिस्केट करून तांकां आमी नोटिसीस दिल्ले आसा. हो जो आमचो ड्रायव्ह जो आसा तो आमी परत एकदां चालू करता आनी दर एका एरियान जे आमी लास्ट टायम केल्ले आसतले तेजें व्हेरिफिकेशन जावन मोठ्या प्रमाणात परते चॅकिंग जातले. सो तुमच्या माध्यमान आमी पयलेच फूड बिझनस ऑपरेटर्स कोण आसा तांकां अपील करता की रावचे न्हू की FDA येवन सांगतले म्हणून तांणी सुमोटो करेक्टीव एक्शन घेवचे आनी सगळे इन कंप्लायन्स दवरचे. जरी तर आमकां कोण असो मेवता की इतले आमी अवेरनस करून इतले चॅक्स करून अजून पासून इम्प्रुवमेंट ना जाल्यार हे फावटी तांचेर स्ट्रिक्टर एक्शन जातले, डायरेक्ट सस्पेन्शन जातलें आनी फायन जे आसा ते डबल जातले. रोहन कोर्टेची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी हें आंदोलन केलें, थंय तो पावोंक ना. काल तो येयलो, बेश्टो येयलो, थंयसर गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण गोरवां न्हू, आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून खंयसरूय वचपाक. तो थंय वचोंक ना, कोणाच्या घरा वचपाचो ना, हें ना तें ना. सगळे 39A जेन्ना एसेंब्लीन हें जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो. 7 जाण आसले ऑपोजिशन MLA, तो नासलो. सो हे सगळे पिक्चर क्लियर जाल्लें आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड, कोण लँड डिलिंगेन आसा, कोण रियल इस्टेटान आसा आनी कोण खरें कोण गोंयकार कोण घेवन आसा आनी कोण फोटींग पॉयंट घेवन आसा. आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमी खूब वगी रावले, ऑपोजिशन MLA, ऑपोजिशन कांय ना. हे सगळे मेळोन आसा न्हू. विजय सरदेसाय सामकोच मेळोना. जेन्ना बायल्यो भुरगीं आसता आनी जेन्ना मॉब इवॉल्व जाता तेन्ना तांची सुरक्षा हो एक इशू जाता. तेन्ना कोण कोणाचो नासता. तेन्ना बायलांक आनी भुरग्यांक प्रोटेक्शन दितलो कोण, तांचे फाल्यां बरें वायट जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो कोण. कित्याक लिडरांनी म्हणटा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप आसता. वगी लोकांक आपयले आनी वगी वच म्हूण सांगले. बायलां भुरगीं 7 किलोमिटर चलतात, खूब इश्यूज आशिल्ले. सो म्हजें तातूंत क्लियर कट हांव तें एग्री जायनाशिल्लो की अशें सडनली वचप, प्लॅन करनासतना वचप आनी कोणाच्या घराचेर वचप हें म्हाका मान्य ना आनी हांवें हें क्लियर कट सांगलें. सो हांव म्हणूंक सोदता तें अशें की लोकांक गोरवां म्हणून ट्रीट करप न्ही कोणेच, आनी कोणेच चिंतप न्ही की ते हे लोकांचे मालक म्हणून. सो जो कोण स्टेटमेंट काडटा तो पयलीं इज नॉट वर्दी ऑफ अ कॉमेंट. डॉक्टर केतन भाटीकाराक हांव सांगूंक सोदता, मतां जुळोवन घेवपाक थोडोसो वेळ लागतलो. कार्यकर्ते, तुज्या बरोबर आयिल्ले कार्यकर्ते, आमच्या मदीं आशिल्ले काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, हांची मनां जुळवून घेवपाचें काम तुजेर आनी म्हजेर आसतलें. कित्याक आमी ही जबाबदारी सांबाळची पडटली. हांव एकूच हें करता की आमी आमच्या कार्यकर्त्यांनी, दोन्ही सायडीच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेका मदीं भेदभाव करचो न्ही, कोणाचो तिरस्कार करचो न्ही, कोणाक टोमणे मारचे न्ही. आनी हें जर आमी केलें जाल्यार म्हाका दिसता फोंडेच्या मतदारसंघात बरें भविश्य आमकां आसा. म्हाका एक फोन आयलो, हांव गर्वान राजेशाच्या ऑफिसान गेला, ऑफिसान फॉर्म भरला आनी राजेशाच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटाक आनी सगळ्या कमिटी मेंबरांक तितलोच मान, तितलो रिस्पेक्ट दिला जितले म्हाज्या कार्यकर्त्यांक दिता आनी तितलो दितलो. आमी केन्नाच कोणाक दुखोवना आनी आमी केन्नाच कोणाक दुखोवचे ना हे हांव तुमकां पूर्ण खात्री दिता. आनी राजेश बाबान दुसरी गजाल म्हटली की आयडियोलॉजी, तर हांव राजेश बाबाक सांगूंक सोदता की येस, म्हाजी मोगो पक्षाची आयडियोलॉजी आशिल्ली आनी ताचेर म्हाका कांयच दुख ना. फटींग उलोवन राजकारण करपाक हांव भितर सरलो ना. पण मोगो पक्षाची आयडियोलॉजी राजेश बाब ही म्हाका लेट शिवदास भाई वेरेकारा कडल्यान मेळ्ळी, जे राजेशचे डॅडी आशिल्ले. आमी राजेश भाईच्या घरान रावल्या, आमी राजेश भाईच्या घरान रेंटाक रावल्या आनी तेन्ना आमी खूब गरीब आशिल्ले. ह्या राजेश वेरेकारा बरोबर हांव ल्हानपणांतल्यान वयर सरला आनी ती आयडियोलॉजी घेवन हांव फुडें चलिल्लो. आज हांव काँग्रेसीन आयला आनी काँग्रेसीन आयला ते डिफेक्शन करपाक येवना. थोडे लोक म्हणटा की केतन भाटीकार डिफेक्शन करतलो, केतन भाटीकार बीजेपीन वचलो, केतन भाटीकार चीफ मिनिस्टराक घट, केतन भाटीकार सुदीन ढवळीकाराक घट. बाकीच्यांचे खबर ना. सुदीन ढवळीकर सर हे माझे गुरु होते, ते माझे गुरु आहे आणि गुरु राहणार. मी या पक्षावर खोटं बोलू शकत नाही. पण तेवढंच प्रेम आज मी काँग्रेसला आलोय, खूप थिंकिंग करून आलोय आणि काँग्रेसला राहणार आणि काँग्रेस मिळवणार. ह्या शहराचो नाश आणि पणजेकाराचो त्रास 180 वर्सान इतलो जावंक ना जितलो फाटल्या 5 वर्सान हो बाप बेटा जोडी जो आसा हांणी केल्लो आसा पणजे खातीर. सो पणजेक
ह्या जोडीच्यान वाचोवपा खातीर तुमी जाणा की सगळेच पणजेकार म्हणून एकठांय जाल्ले आसा आनी एक आमी पणजेकार पॅनल उबो केल्ले आसा. हांव आम आदमी पार्टी तर्फे ह्या पॅनलाक पूर्ण पाठिंबा दिवपाक तुमच्या समोर उबो आसा आनी हांव सगळ्यांक मागता, सगळ्या पणजेकारांक, इट इज टायम टू सेव पेंजीम फ्रॉम दीस फॅमिली राज. हो जो बाप बेटा जोडी जी आसा हांकां खंय तरी थांबोवचें पडटलें, नाजाल्यार पणजे उरची ना आनी पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें पडटलें एक दीस. सो हांव परत एकदां अपील करता सगळ्या पणजेकारांक की तुमचो मोलादीक मत ह्या CCPच्या इलेक्शनान आमी पणजेकाराच्या पॅनलाच्या कॅन्डिडेटाक दिवचो आनी बाबुशाचो पॅनल आसा ताका डिफीट करचो. ते गांवचे आमचे न्हू, तांकां सांग तुमी आपलेच चला, कितें करूंक जाता आमी समक्ष ही मसण अशीच आजची. हे मसणेक जे कोण पळय हांगा बंद करूंक सोदता, हात लावंक सोदता, एका देवा पिढे कडेन शिक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा. आयतारा आखाडो दिवाडे ओल्ड गोवा सांतिस्तेवाच्या लोकांनी गंगा घाट आरती प्रकल्पाक विरोध केल्लो. थळार मोसंड आसा. प्रकल्प लोकांच्या संस्कृताये आड येता म्हणून लोकांनी प्रकल्पाक विरोध उक्तायल्लो. कुंभारजुयेचो आमदार राजेश फळदेसायान मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका घेवन प्रकल्प स्क्रॅप जातलो म्हूण आश्वासनूय दिल्लें. स्क्रॅप करता सांगला आणि ऑलरेडी सांगले तेणी ना पण त्यांची आरती घाट करता सांगला काय आरती घाट जावचो ना, स्क्रॅप करता सांगला त्यांच्यानी. मात आता नार्वेचे आणि मोयेचे लोक वेगळीच बाजू घेऊन मीडिया मुखार आयले. आयकात तांचे म्हणणे. ते म्हणटा कितें की गांवान घाण नाका म्हणून आमी हांगासर हाडून आमी ते अंतीम विधी करता. हेज्या गांवान घाण नाका म्हणून दुसऱ्याच्या गांवान घाण करता. आयच्यानूच म्हाजे राजेश फळदेसाय हांकां आमदारांक विनंती आहा आनी त्याय लोकांक एक विनंती आसा की आयज पासून तुम्ही अंतीम विधी करपा खातीर हांगर जर पयलीं हाडटाले जाल्यार आयज पासून तुमची सोय तुम्ही व्यवस्थीत तुमच्या मतदारसंघात करता. आमी जो हो नार्वे गांव पडटा हो डिचोली मतदारसंघात पडटा आणि तो भाग पडटा हो तिसवाडी मतदारसंघात पडटा. आख्ख्या गोंयभर लोकांक ह्या प्रकल्पाचो, नार्वेकाराकूच न्हू आख्ख्या गोंयभर लोकांक हेचो फायदो आसा. हे जे भायले लोक हांगासर जायटा अशी जर गंदगी तुम्ही देवळाच्या संस्काराक जर करूंक लागले जाल्यार आमचे इमेज हिंदूचे कितें उरतले. हेचो गैरफायदो तुका दुसरे घेतले आनी असले तेंच्या कर्तृत्वा खातीर आमचो पूर्ण विरोध आहा. तशें हे वर्साच्या 12 म्हयने हांगा हे फेस्टिवल जातले. हो जो गंगा आरती घाट जालो जाल्यार जातले. हे हिंदू धर्मा खातीर आमच्या मोठे एक जतन केल्लें अशें एक धर्मस्थळ जातलें आनी हेजें आमी जतन करपाचो. गांवच्या खातीर आमी तेचो फूल पाठिंबो आहा तेका आनी गोंय सरकारान तेका खूब पाठिंबो दिलो आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. हेका कोणी आले गेले येले अपशब्द सांगले जावं कितें केलें ते कोणीच धरचें न्हू की आमचो गांवचो हेका पूर्ण पाठिंबो आसा. तेन्ना काल तेंच्यांनी जे स्टेटमेंट केले, जे आमदार आसूं जावं आनी कोण आसूं, एडवोकेट आसूं कितें आसूं, तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केलो तो म्हाका तरी दिसना तेंकां तो योग्य आसा. जे आमच्या हिंदू धर्मान आमच्या भितरूच आमच्या लोकांची झगडी लावप हे एक अयोग्य कशें दिसता. लोकांक कितें आहा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करचे, अश्यो लोकां भितर झगड्यो लावचे न्हू अशें हांव तेंकां हें करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. नव्या कॅसिनो बोटीची उंचाय, परवानो आणि मांडवी न्हंयतलो मुक्काम ह्या गजालींक फेर्दीन रिबेलो हरकत घेतलो. The first draft I'll be having today, and in the course of either this week or next week, the petition will be filed. The license of the old vessel has expired in August 26. So once a license is expired, you can't have other vessels coming in the place of a license which is expired. Captain of Portsaso circular asa that only vessels up to 60 meters length can ply in Mandovi and Zuari. आणि त्या सर्कलाक आणि एक पार्ट असलो की the shipyards, those shipyards could construct vessels up to 120 meters, but as per the captain of port's understanding, these vessels to be deployed, to be used in other states or other parts of the country, not in the Mandovi or the Zuari for that matter. Plus other points are that you can't permanently moor a vessel
in the Mandoni. We are confining this petition to the new board because there's already a petition pending in the High Court as to what is offshore vessel. We are confining ourselves for the moment only to this vessel. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. पूण 5,000 लोक हाडटलो, 45,000 लोक हाडटलो आनी कितें कितें लोक हाडटलो म्हणून स्टेटमेंट दिता. आपणाक 5,000 लोक येवन आपणाक प्रोटेक्ट करपाक लोक आपले 70चे येवपाक तयार आसा म्हणून. सो आमकांय पळोवपाक जाय आसलें की कोण ते 70चे 5,000 लोक येवपाक तयार आसा. 39A जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार जे पुलिसांनी विरेशाक, आमचे तुषार गांवस, मागीर अजय आनी बाकीचे जे ग्रामस्थ आसले तांकां ज्या रितीन सकयल हाडले तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. आजून ह्या दोनाय गजालींचेर गव्हर्मेंटा कडल्यान कसले स्टेटमेंट येयल्ले ना. आंदोलनाची पावर आसता ही बीजेपीक सारकी खबर आसा, कित्याक बीजेपी तेज्या पयलीं आंदोलनां करूनच सत्तेन येयल्ली आसा. सो दे नो द पावर ऑफ आंदोलन. हो जो स्टेटमेंट आयलो की 45,070चे लोक पणजे येवपाक शकतात, तुमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कॉन्टेस्टय केला. हो स्टेटमेंट आयकतकीर तुमकां कितें दिसलें? म्हणजे ते म्हाका अशें दिसलें जे हांव सदांच म्हणटा की विश्वजीत राणे 70च्या लोकांक आपले कामगार आनी गुलाम समजता. पूण तेंच्यांनी प्रूव केलें की बाबा आमी तुका वोट मारता डजंट मीन की आमी तुजे कामगार ना जाल्यार प्रूव केलें? लोक येवंक ना न्हू. आतां जर येवपाक जाल्यार येवनी, हाडुनी न्हू तेणी. 45 लोक पणजे हाडुनी, ते हितून हाडुनी, मिटींग दवरून न्हू, लोकांच्या अगेन्स्ट हाडुनी. 39A ऑपोज करता तेंच्या अगेन्स्ट हाडुनी. आमकांय पळोवपाक जाय लोक कितें येतले. म्हाका खबर आसा 70चे लोक तुका वोट मारता हेचो मिनींग न्हू कितें गुलाम आनी लाचार. तूं समजता आसतलो तेंकां गुलाम आनी लाचार. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें दाखोवपाक जें दाखयल्लें आसा, तुका लोकां कडेन हात जोडून माफी मागयल्ली आसा ह्याच लोकांनी. सो तेणी ती चूक करची न्हू की 70चे लोक तूं सांगता थंय धांवतले, पणजे यो म्हणल्यार पणजे येतले, आझाद मैदानार यो म्हणल्यार आझाद मैदानाचेर येतले आनी गोंयकारां वांगडा झगडटले. हें जावपाक शकना. तुमी तरी चॅलेंज दिता हाडून दाखोवची म्हणून? हाडून दाखोवचें कित्याक हांव चॅलेंज इतल्याक लागून दिता की म्हाका खबर आसा की 70चे लोक गुलाम न्हू. सो तेणी ते गृहीत धरपाचें न्हू कोणाक. विश्वजीत राणे हांकांच सामको विलन नंबर 1 केलो. आज तुम्ही विजय सरदेसायाक डेप्युटी विलन केलो. विलन पळोवपाक गेले आयज जाल्यार विश्वजीत राणे वांगडा CM प्रमोद सावंतूय आसा. ही RG पार्टी म्हटल्यार ही फकाणां न्हू. हांगा जर आमच्या आमदाराक जर असो लोळयत सकयल हाडटा आनी आमी ओगी रावतले आनी तुमी स्टेटमेंट करतले की विश्वजिताचें प्रोटेक्शन इम्पॉर्टंट आसा आनी आमच्या भुरग्याचें, आमच्या MLAचें ना, हें टॉलरेट आमी करपाचें ना. सो विलन सगळे आसा. थोडे BJPन आपले मनीस थंय प्लांट केल्ले आसा. ते जे मनीस आयज काँग्रेसीन थोडे आसात पळय, नांव घेता हांव डायरेक्ट, अमित पाटकर आसा. अमित पाटकराक हें अलायन्स केन्नाच जावपाक नाका. हांव परतो रिपीट करता, जो मेरेन हो अमित पाटकर आसा तो मेरेन हें अलायन्स जावपाक शक्य ना. तो कितें ना कितें तरी 100% पार्ट घालतलो. सो तेचेर काँग्रेस पार्टीन विचार करपाक जाय. रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा काँग्रेस पार्टीची की जो अलायन्स करूंक सोदिना ना, जे अलायन्स करपाक सोदिना तेंच्या कडेन उलोवन एक तर तांकां शिटकावणी दिया, नाजाल्यार तांकां तेंचे पोजिशन्स जे व्हडली पोजिशनां घेवन बसल्या ते पोजिशना वयल्यान तांकां काडा तरी. See, this petition has been filed on 2 counts, saying that the delimitation insofar as ward number 1 is concerned is not correct. Secondly, they say that reservation in favor of ST women is not correctly done. That is their argument. The arguments are concluded today. The court has reserved the order. As far as we are concerned, we have pointed out to the court that ST population in the city of Panaji is basically concentrated in ward number 1 and 2, and it happens by rotation. Last time ward number 2 was reserved for ST. This time it is ward number 1, because you can't reserve a seat permanently in favor of particular community. The other allegation is that they say that there is some change in the boundaries of this ward number 1, and that was done to facilitate shifting of some ST voters from one ward to another ward. We pointed out that it doesn't matter. As far as ST population in Panaji is concerned, they are concentrated in ward number 1 and 2. At least 20 days back, there was a notification issued. As far as delimitation is concerned, the party should have approached the court in time. There is already a delay. Today is the last day for filing of the nomination, and this petition should not be entertained. The court has heard these arguments and it has been reserved. So we are waiting for the orders of the court. म्हज्या घराची योजनेची सुरवात आम्ही फोंडेच्यान केली. बऱ्याच जाणांक म्हज्या घराच्यो ऑर्डरी ऑलरेडी मेळ्यो. कोणी केस पीस घातले ती घालून तेंचे हांव पळयता कितें करपाचें तें. तेजी चिंता तुमी करूं नाकात. म्हजें घर हें प्रत्येकाच्या नांवार जातलें हें म्हजें उतर आसा.
कोण सांगता कारण की सरकारान योजना खूप बऱ्या पद्धतीत केल्या. सरकारान ठरयलां की खंयसरूच आत्ता भाऊ म्हटलें की 30 तारखे पयलीं आमी फिक्स 10 तारखे दीस प्रत्येकाचे पयशे त्याच्या अकाउंटाचेर वयता आनी ह्यान फुडें न चुकता सरकाराचो पगार जाता पयलीं त्याच पद्दतीन तुमचोय पगार 10 तारखे दीस बँकेन वचून पळयात न चुकता तुमचे पयशे तुमच्या अकाउंटाचेर येयल्ले आसतले. सामाजीक जाणीव आसा आमच्या लोकांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडपाक जाय. नो डावट आवर पर कॅपिटा इन्कम इज हाय बट ह्याच बरोबर आमी बी एक लक्षात घेवपाक जाय की हे सगळे जेन्ना करता तेन्ना हांव जें म्हणटा की हे गोंय हे स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय हे जावपाक जाय. आनी हेची जबाबदारी कोणाची आसा? हाची जबाबदारी फक्त सरकाराची एकट्याची न्ही, हाची जबाबदारी गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाची आसा. 550 कोटी किंवा 600 कोटी 31 तारखे दिता लक्षात घ्या. फाटले 4 वर्सात खंयच्याच म्हयन्याक सरकारी अधिकाऱ्यांचो पगार जावना, ह्या डिपार्टमेंटाक पगार जावना, त्या केन्नाच जावना. इतले प्रॉम्प्टली ते फायनान्स डिपार्टमेंट मॅनेज करतात आनी तांकां एडिशनल 50 कोटी दिवपाक 60 कोटी दिवपाक म्हाका दिसता कितें अडचण जातली अशें. आनी त्यामुळे जितले म्हण आमच्यो स्किमी आसात ती मागीर ग्रहाधार आसूये, DSS आसूये, अंत्योदय आसूये किंवा इवन अटल आसरा आसूये, इवन तुका पशुपालन लक्षात घ्या हे सगळे पयशे बारीक लोकां कडेन वचपाचे. आनी त्यामुळे जितके डिपार्टमेंट एफिशियंटली काम करतले, ऑनलायन काम करतले तेन्ना ते फायदो जो आहा पळय तो फायदो आमच्या कुटुंबाच्या लोकांक पावूंक शकता.